कॉर्पोरेशन सध्यामध्ये 10 बसीचा जो इंटरस्टेट लॉन्च करण्याचा कार्यक्रम अंतर्गत असा आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बंबाजी युजिनो चेअरमॅन बबुल्ला पेकर रेस्टॉरंट केबीसीचे डायरेक्टर एमरी म्हणजे प्रेस मिडियाचे सगळे भाव आणि बाकीच्या भावाने पळयलो. सगळ्यात पहिल्यात तरी हांव केबीसी कॉर्पोरेशनाक शुभेच्छा दिता. टायम टू टायम फॉर द पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन विदीन द स्टेट आणि आउट ऑफ द स्टेट खूप बऱ्या पद्धतीचे काम करता. सगळ्यांनी केबीसीचे आमचे ड्रायव्हर्स आणि कंडक्टर्स हांच्या खातीर लोकांक ताळयो वाजोवच्यो. इथे खूप बऱ्या पद्धतीचे काम हे पब्लीक सर्विसीसचे काम खूप सातत्यात करता. आमी जेन्ना पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तेन्ना प्रायवेट बस ओनर जे आसा पळय हे आमच्या हातूंतल्यान पार्टनर आसा. त्या खातीर आमचो विदीन द स्टेट हे पब्लीक बस ओनर हांच्या बरोबर मेळोन तांचो बिझनेस आनी आमची सर्वीस ह्या पद्दतीन करता. माझी बस ही स्कीम आमी इंट्रोड्यूस त्याच खातीर केल्या कारण पब्लीक बस ओनर जे आसा पळय हांकां फायदो जावपाची गरज आसा आनी लोकांक बरी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मेळपाची गरज आसा. पेडण्या पासून पर्यंत गांवांतल्यान भुरगे आनी जॉबाक वचपी लोक हे जवळपास डेली जर आमी ट्रॅव्हलर पळयले इट इज नॉट लेस दॅन 3 ते 4 लाख लोक. 3 ते 4 लाख लोक हे डेली बसीचेर ट्रॅव्हल करता आणि बसीच्या ट्रॅव्हलाचेरूच डिपेंड आसता. ताका लागून आमच्यानी 5 सिस्टम आसतली आमी एप सिस्टम आसतली अशी वेरियस इंट्रोड्यूस केल्या आणि माझी बस ह्या सिस्टमांतल्यान पब्लीक बस ओनराकूय त्याच सिस्टमांतल्यान आमी आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर घेवन तो तांकां फायनान्शियली बेनिफीट जावं येता. एखादो बस ओनर माझी बस ओनरांतल्यान जर आमच्या माझी बस ह्या सिस्टमांतल्यान जर आयलो जाल्यार मिनिमम टू मिनिमम he will get 20,000 rupees per month. हे प्रायव्हेट बस ओनराक एडिशनल पैसे तो जे ताच्या व्यतिरिक्त मेळपाक शकता. म्हणून जर सगळे 100% बस ओनर आमच्या माझी बस सिस्टमाचेर जर आयले जाल्यार आमकां कदंबाच्या बरोबर मेळून हो बिझनेस फुडें व्हरपाक बरें पडटलें. लोकांक सर्वीस दिवपाक बरें पडटलें. आमी प्रायव्हेट बस ओनरा कडेन बिझनेस कॉम्पिटिशन करिना. प्रायवेट बस ओनराकडे वी आर डुईंग द पार्टनरशिप टू डू द सर्व्हिस फॉर द पीपल फॉर द कम्युनिटी इतकेंच सांगता. आणि परत एकदा केबीसी कॉर्पोरेशनाक हांव अभिनंदन करता. तांच्यांनी आनीकूय बी इंटरस्टेट बसीचे बरे रूट आणि चलोवचे इन कॉम्पिटिटीव विथ अदर स्टेट आणि विदीन द सर्वीस तांच्यांनी विदीन द स्टेट तांच्यांनी बरी सर्वीस दिवची इतकें तेजला मागता आनी पळयता देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.